असे आयकोंक येयले तुम्ही जॅक सिक्वेराच्या पुतळ्याकडे गेल्ले म्हणून सगळे ते आज ओपिनियन पोल डे अँड टुडे इज अ हिस्टॉरीक डे आणि आम्ही सकाळी शाबू देसाय जो आमचो हिरो आसलो ओपिनियन पोलाचो आणि जॅक सिक्वेरा बरे जो आमचो एक फादर ऑफ ओपिनियन पोल आशिल्लो तेजे कडेन आमी गेल्ले ब्लेसिंग घेवपाक कित्याक आज कॉलेज जी आयडेंटिटी गोंयकाराची गोवाज आयडेंटिटी टुडे इज एट स्टेक जे जॅक सिक्वेर जावं जायते दुसरे गोंयकार भाव आमगेले जे आमगेले ओपिनियन पोला टायमार जे झगडले गोंयच पासत आज पोत्तून झगडोंक जाय एक गोंयकारान कित्याक आज जो अन्याय म्हादयचे जाला विदाउट अ फ्लोईंग रिवर वी डोंट हॅव एनी आयडेंटिटी अँड दीस करंट गव्हर्मेंट इज ओनली worried about selling Madai. They are not worried about Goa and Goa's interest. So that is why all the MLAs together, all of us, we went to Jake Sikera, we went to Shabu Desai and seeked his blessings. Definitely, see, Madai has to be first. The agenda, the question of anything else does not arise. Madai is our lifeline and Madai has to be first. सीएम काल भाषणात सांगले की डीपीआर जो अप्रूव्ह झाला ते कधीतरी बर्री करा असं डिले केलं अरे ते डिले केले विड्रॉ कोणाला रिझाईन जाय गारोस आहे सर विजय नाईस शर्ट आज तुम्ही सगळे जॅक सिक्वेराच्या पुतळ्याकडे असले किती असले ऍक्च्युली ते जॅक सिक्वेरी खूप जाण मानतात की तो फादर ऑफ द ओपिनियन पोल आज ओपिनियन पोल म्हणजे जनमत कॉलाची 56th एनिवर्सरी म्हाका दिसता की 1967तल्यान आज मेरेन हो एक जनमत कॉल जो जालो जिखलो तो सोडून ताजे इतलोच इतिहासीक आनी म्हत्वाचो जनमत कॉल कित्याक तेन्ना तरी आमकां आमचें विलिनीकरण करूंक सोदताले आतां आमकां उदकाक पातीशेर करून गोंयकारांक मारूंक सोदतात आनी हाजे खातीर गोंयकारां भितर एकवट जावंक जाय प्रोटेस्ट जावंक जाय की म्हादयचेर सरकारान तडजोड करून म्हादय कर्नाटकाक विकल्या हें एक्सपोज जावपा खातीर एक मुवमेंट तयार जावंक जाय एक ऑर्गेनीक मुवमेंट जो रेजिस्टन्स एट ग्रासरूट म्हणटा ते ग्रासरूट लेवलाचेर सगळ्या गोंयकारांनी एक जावन फुडें सरूंक जाय जो आज सुरवात जाता ताजे खातीर चलो पॉलिटिक्स तुम्ही जाणा आज ओपिनियन पोल डे दीस इज द बिगिनींग ऑफ अनदर रेवल्युशन आमचे ओपिनियन पोल आसा देखून आमचे गोंय आसा आनी आमचे मदाय काबार जाल जाल्यार आमचे गोंय काबार जातले सो यू सी दीस इज अ पॅरलल दीस थिंग इश्यू आमी गोंयकारांक घेवपा जाय आमी सगळे गोंयकार एक जावन फुडें येवपा जाय कित्याक आमची इट इज गोवा वर्सीस द रेस्ट You must remember this. It is not you, me, or any neighbor of mine or a politician. It is you, me, Goa as a whole. So this is what will happen. आज आमची मीटिंग आसा हांव वयतलो थिंगा आणि वी विल अटेंड द मीटिंग अँड रेज द इश्यू सर क्लियर करा ही मीटिंग ऑपोजिशन आणि 40 आमदारांची मीटिंग आपली त्यांना कोणूच येवंक ना ऑपोजिशन्स पण आज फक्त पॉलिटिकल स्टंट बाजी चलता म्हणा ते अशेंय म्हणटात की ही मीटिंग ही पब्लीक अवेल किंवा एनजीओनी न्हय खंय तरी ऑपोजिशनांनी केल्या क्रिएट केला ऑपोजिशन एक स्टंट दाखोवंक तूं म्हाका एक सांग डीपीआर अप्रूव्ह कोण केला कोणा पासत केला टायमींग कसलो आणि आमचे सरकार आसा ते बीजेपी सरकार कर्नाटका सरकार आसा बीजेपी सरकार आणि सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा सरकार पॉलिटिक्स कोणाचो सो आमकां आमचेर आरोप घालप म्हण ते सामकें न्ही आनी आमी सगळे एकठांय आसात आनी हांव परत परत सांगता हांव एका ब्लेम करना आमी सगळे एकठांय आसपा जाय सगळे झगडपाक एक ताड्यान सीएमान आणखी एक म्हटलं की जी डीपीआरची जी प्रोसेस आहे ती 20 वर्षापासून म्हादयचो इश्यू 20 वर्षापासून सुरू झालेला तुका मॅन्डेट दिला तुजो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक तुज्यान आज सांगू जायना म्हाका तुवें सगळे टूल्स दिले आनी आय एम अ बॅड कार्पेंटर म्हणून कालूबाब तुम्ही आज ब्लॅक घातला म्हादयच्या इशूवाचेर प्रोटेस्ट म्हणून ह्याच प्रमाणे जी जुवारीची लँड आसा पळय कितले लाखांनी एकर जमीन जी आमची कोमुंदादीची जमीन ही परत घेवपा खातीर हेच ब्लॅक शर्ट तुमी घालतले काय म्हणून ऑन जुवारी आय विल नॉट टॉक बिकॉज आय वॉज कन्सल्टेड लिगली ओके
and I have my own opinion on that. सर ते So you आता excuse me on that Zuari issue. When it's legal, I will not talk because I Sir, was मागचे- asked by 2 people. I have seen the papers, and I will not talk. सर on मातशें Zuari. क्लियर कर त्यांच्यानी रुलिंगान म्हटलं की ही पब्लीक मिटींग केल्या ही ऑर्गनायझर ऑपोजिशन म्हणून तुम्ही पळयात आमंत्रण कोण दिला आम्ही जॉईन करतात आमंत्रण दिवपाक म्हण कोण आमंत्रण केला NGOs आणि ते अफेक्ट जातात ते आणि सगळे गोंयकारांक सांगला उठ गोंयकार एक ताड्यान येवप दिस इज टू टार्गेट द सीएम ओनली सीएमाक टार्गेट करपा खातीर आसा ही तू म्हाका सांग द पॉइंट ऑफ Madhe where it will be affected. Why Look at only it. Sakre? It starts there. Fire has to start at one place and then it has to be carried across Goa. Why not in Sattari? Everywhere it will go. It will go everywhere. Awareness करून मीटिंग करून लोकांक सगळे पळयतले आणि सगळे रस्त्यार भायर येतले. Don't think एक that- opposition party तुमच्या वांगडा. आता पणजे केलो जाल्यार तूं म्हणपाचें पणजे कित्याक? So it can be anywhere. It has to start somewhere. एक अपोजिशन पार्टी तुमच्या वांगडा ना आयज कितें लागात? That you have to ask them. थँक्यू व्हेरी मच. रणजी आयज म्हादेचो इशू असेंब्लीन काडटले. आज पयलीं सद्याक गोंयकारांक हो जो 56 ओपिनियन पोल डे इज वेरी इम्पोर्टंट. कित्याक 36 इंच का जो सरकार का पहला इंजन है, 36 इंच का इंजिन ज्या म्हणजे 56 इंचीज आणि आज 56 इयर्स जाले. हे 56 इंचीज जे सरकार आहा ते सरकारान आज 56 गोंयचे 56 वर्साक आज ब्लॅक डे केल्लो आणि हे सरकाराक आज आमगे जी अस्मिताय ती अस्मिताय आज आमगेली बंद करून काबार केल्ली म्हादय डायवर्ट केल्ली आणि तेका लागून ये 36 इंच का इंजिन जे म्हणनाय 56 इंच का 56 इंचीज जे हे म्हणनाय सो ते 56 इंच 56 इंचीज ते इंजिन तेंगेले आज जाम जाल्ले. सो आज इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट डे की 56 इंचीज इंजिन इज डायवर्टिंग द Madai on the 56th year. Thank you. थँक्यू सर. मैं माच Rama Vijay. आम्ही आता डिमांड करतो तिथे बसवा. हे नाही ऑफिशियल नाही डिमांड करायची.